बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका। हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। गोंयभर कितें घडामोडी घडल्या आणि आमच्या सब एडिटरांनी कितें न्यूज केला तो आमी आयकून घेवया। डेस्कार या आणि सगळ्यात पयलीं विचारया उत्तेजक। काल मुख्यमंत्र्यान एक स्टेटमेंट केलो तो म्हळ्यार जे कॅश फॉर जॉब प्रकरणान जे सद्या गोंयांत गाजता तातूंत खंय मुख्यमंत्र्याच्या घरकान्नीचें नांव घेतिल्लें असो आरोप आपान केल्लो आनी ताका मुख्यमंत्र्यान जाप दिलेली आसा की तांचेर कोणी आपल्या घरकान्नीचेर आरोप केला तांचेर खंय डिफॉमेशन केस फायल करतलो अशें मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिली। आनी मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिल्या उपरांत ताका आतां आप पक्षान प्रतिउत्तर दिला की डिफॉमेशन केस घाल नाल्यार हेर खंयचेय कारवायेक आप तयार आशिल्ल्याचें तांच्यांनी सांगलेलें आसा। ही एक म्हत्वाची अपडेट जाली। आनी दुसरी अपडेट ती म्हळ्यार काजूमळ मोल्या वाठारांत सांठोवन दवरिल्ली रेंव आसा ताची पळोवणी आयज मामलेदार खण खात्याचे अधिकारी पुलीस आनी उदकासोद खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केल्लेली आसा। आनी हे जो पळोवणीचो अहवाल आसा तो अहवाल तयार करून त्या रेंवेचो विलेवाट लायतले अशें धारबांदोडेचो मामलेदार प्रताप गांवकर हांणी सांगलेलें आसा। आनी तिसरी बातमी जी आसा ती म्हळ्यार आयज सकाळीच अन्न आनी वखदां प्रशासन म्हळ्यार FDA इमारतींतल्या एका लॅबाक भितर उजो लागलो। हातून जे काम करपी कर्मचारी आसा तांच्यांनी थळाव्या उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत रोखडेच उजो पालोवपी दळान उजो आटपात हाडलो। इनक्युबेटराक शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो कळटा। तशेंच आनी एक उज्याची घडणूक फोंड्या यशवंतनगर वाठारांत घडली। ते एके इमारतींतले जे लायटीचो जो मिटर आसलो त्या मिटराक शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान उजो लागलो। हातून जी कुशीक पाक तळ मजल्यार कुशीक पाक केल्ली जी कार आसली ताका हुलोप बसलो। तशेंच आनीकूय कांय अपडेट्स आसा ते तुमी सदांच्या बुलेटिनाक पळोवचे। तर उत्तेजन अश्यो म्हत्वपूर्ण आमकां बातम्यो सांगलो। एक उजो पेटपाच्यो ज्यो घडणुकी आसा त्यो सद्या गोंयांत वाडत आसा आनी एक व्हडली उजो पेटपाची घडणूक ती म्हटल्यार मुखेलमंत्र्याच्या बायलेचेरूच आपान विरोध केलो आनी तिचो ह्या कॅश फॉर जॉबान व्हडलो हात आसा म्हणून दिल्ली वचून जी तेंच्यांनी बसका घेतली तेजेर मुखेलमंत्र्यान अशें सांगलें की आपल्या बायलेचेर जर कोण असो डिफॉर्मेशन बीन केस घालता जाल्यार आमी तेजेर कारवाय करतले। पूण आप सद्या फाटीं सरोंक ना। आपान सांगलां की तूं कसलीय केस आमचेर घाल, डिफॉर्मेशन कर, कितेंय कर, आमी हेची फुडली कारवाय करीत रावतले अशें आपान सद्या स्पश्ट मत आपलें उक्तायल्लें आसा। आतां फुडें या ऐश्वर्या कडेन। आयची जी अपडेट आहा ती म्हणजे की तन्वी वस्त्र प्रकरण तुमकां खबरूच आसतलें की तांणी एक न्यूज प्रकरणाचेर उक्ताडार येयलें आसलें म्हणजे FD फ्रॉड। तिणें FD फ्रॉड केल्ल्या प्रकरणात तिका आतां न्यायालयान 4 दिसाची पुलीस बंदखण दिलेली आसा। तशेंच जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळय। आनी दुसरी जी बातमी आहा ती म्हणजे 143 होमगार्ड जे पोस्ट आसलेले ताका आयज दुसरो दीस त्या दुसऱ्या दिसा आयज लोकांची बरीच गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी। कालच्या हितून 6,000 लोकांची गर्दी जाल्ली पूण आयज आनीक 1,500 जी लोकांची वाडलेली आसा। हेची बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। आनी तिसरी जी बातमी आहा म्हणजे एका वेळार ज्यो न्हंयो ज्यो खळखळटाल्यो जो उदका लागून अशें म्हणटाले की गोंयाक उदका लागून कसलोच त्रास ना पण अशें सोदून काडलां की फुडाराक उदका लागून खूब उदकाचो उणाव जावं शकता अशी एक बातमी जी आहा ती तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळय। ज्यो 3 बातम्यो पळयात। तर
ऐश्वर्यान खूब म्हत्वाची आमकां बातमी सांगले की उदकाचो उणाव जो आहा तो फुडें गोंयाक भासपाक शकता. सो ही खंयच्या संदर्भात बातमी आसा ती आमकां 7 PM ह्या बुलेटिनाक पळोवची पडटली. आतां फुडें या समिता कडेन. शेतकऱ्यांचे प्रस्न सोडोवचे पयलीं जर मिनाची येरादारी सुरू केली जाल्यार फुडल्या परिणामांक तोंड दिवपाक सरकारान तयार रावचें अशी शिटकावणी जी आसा ती पिळगांवच्या शेतकऱ्यांनी दिल्या. तर वेदांता कंपनीन सरकाराक विकतो घेतला असो एक ठोमणो जो आसा तो पिळगांवच्या शेतकारांनी मारिल्लो आसा. तर आयज बायलां भुरग्यां सयत बिरेस्तारा पिळगांवच्या शेतकारांनी शक्ती प्रदर्शन करीत सरकाराक आव्हान दिलें. ही जी बातमी आसा तुमी 7 वरांचेर विस्तारान पळयात. पिळगांव हो येरादारी मायनिंगेचो विशय आसूं किंवा शेतकऱ्यांचो जो प्रश्न आसा तो सुटना तो अजून वाडत आसा. शेतकऱ्यांनी आतां शिटकावणी दिल्या की जो मेरेन आमचे प्रश्न जाग्यार घालना तो मेरेन आमी काय फाटीं सरपाचे ना. त्याच बरोबर वेदांता कंपनीचेर लेगीत ह्या शेतकऱ्यांनी असो ठाम असो प्रश्नचिन्ह आनी आरोप केल्लेले आसा. फुडें या ऐश्वर्या कडेन. उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण सांगी पालिकेन टावन हॉल इमारत मातये भरण करपाचें काम सध्या सुरू केलां. मात ह्यान पयलीं इमारतींत आशिल्ल्या एका दुकानदारान ही इमारत मोडची न्ही म्हणून तांणी खर विरोध केल्लो. मात आतां न्यायालयान इमारत मोडपाक आदेश दिल्ल्यान आमी इमारत मातये भरण करपाचें सुरू केलां अशी माहिती नगरपालिकेचो मुख्य अधिकारी सिद्धार्थ प्रभू तशेंच नगराध्यक्ष अर्चना गांवकर हांणी दिले. दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार सध्या तुमी जाणात आसतली कॅश फॉर जॉब प्रकरणां दिसान दीस वाडतूच आसा आनी मडगांवय आनीक एक अशेंच जॉब प्रकरण उक्ताडार आयलां. भारतीय नौदलांत नोकरी दिता सांगून कारवारची दुबावीत पौर्णिमा सतीश कोलमकर ह्या बायलेन दिकरपालच्या संचित नायक ह्या तरणाट्याची फटवणूक केल्या. तशीच ताच्या कडल्यान ताका 7 लाखाची टोपी घातिल्ली आसा. देखून संचित नायकान दुबावीत पौर्णिमा कोलमकर हाचे मडगांव पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. आनी तिसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार सेक्सटॉर्शन प्रकरणात म्हापशेच्या JMFC कोर्टान कुकेश रोहता हाका सशर्त जामीन मंजूर केला. 20,000 वैयक्तीक बॉन्ड आनी 2 हमीदार दिवपाचे अटीचेर कुकेश हाका जामीन मंजूर केला. तशेंच जामीन अटीचो आनी एक भाग म्हण ताका देश सोडपाकूय न्यायालयान बंदी घातल्या. ह्यो ज्यो तिनूय बातम्यो आसा त्यो तुमकां 7च्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनात सविस्तर पळोवपाक मेळटल्यो. तर ऐश्वर्यानूय आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगले. एक म्हटल्यार कॅश फॉर जॉब आनीक एक प्रकरण जें मुखार येयलें आनी सेक्सटॉर्शन प्रकरणांत जो कितें JMC कोर्टान जो त्या कुकेशाक सशर्त जामीन मंजूर केला ताका 20,000च्या बॉन्डाचेर आनी ताका देशा भायर वचपाची न अशें तांकां अटी घालून जो कितें ताका सशर्त जामीन मंजूर केला अश्यो ह्यो साबार बातम्यो आमच्या सब एडिटरांनी सांगल्यो. ह्यो सगळ्यो बातम्यो आनी फुडें कितें येता त्योय बातम्यो तुमकां आमच्या ह्या 7 PM बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. कॅमेरामॅन हर्ष बरोबर गौरीश परबावणकर. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत